तुमकां सगळ्यांक गोय प्रदेश काँग्रेस समितीच्या वतीन नमस्कार दिता। आजच्या ह्या पत्रकार परिषदेक हाचेर आसात गोय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकर, हळडणचे आमदार आणि काँग्रेसचे फुडारी कांदूस अल्वारिस परेरा, उपळेचे आमदार आणि वर्किंग प्रेसिडेंट युरी आलेमाव आणि केपेचे आमदार आणि आमचे फुडारी एंटन डिकोस्ता। आज गोंयांत लोकशाहीची हत्या जाल्ली आमी पळयल्या। भारतीय जनता पार्टी देशभर विरोधकांक काबार करपाचे षडयंत्र तेंच्यांनी चालू केल्ले आसा, कित्याक तेंकां लोकशाहीचे महत्व ना, डेमोक्रेसीचे महत्व ना, तेंकां विरोधक नाका। त्या खातीर तेंच्यांनी जे कुकृत्य देशभर चलयलां आनी आयज ते गोंयांत पावल्या। फाटली वर्सां आमी फाटले खेप पळयले की तेंच्यांनी मिडनायट डेमोक्रेसीची हत्या केल्ली आणि आयज आमी पळयता की डे लायट तेंच्यांनी आयज डेमोक्रेसीची हत्या केल्ली आसा। आणि आमी भारतीय जनता पार्टीचो निषेध करता गोंयकारांच्या वतीन। आयज जर आमी पळयले सोशल मिडियाचेर जावं खंयच्याय नाक्याचेर खंयच्याय बस स्टँडार आयज लोक बीजेपी आणि जे लोक काँग्रेस सोडून बीजेपीन जॉईन जाल्यात तेंकां श्राप दितात, तेंकां गाळी घालतात आणि येणारो काळ गोंयांत दिश्टी पडटलो की जे बीजेपीन हे कारस्थान केलां, जे कार्य काँग्रेसीच्या चिन्हार निवडून येवन जे आमदार आयज काँग्रेसीचो विश्वासघात करून मतदारांचो विश्वासघात करून जे आयज भारतीय जनता पार्टीक आशेन गेल्ले आसा। कोण म्हणटा उदरगती गेल्या, कसली उदरगती तेंकां खबर आसा। योग्य वेळार हे सगळ्यांक जाप दिवची पडटली देवाक, ज्या देवा मुखार तेंच्यांनी सोपूत घेतलो। जाप दिवची पडटली वोटरांक, ज्या वोटरांनी हातीच्या चिन्हाचेर काँग्रेस पार्टीच्या सिंबॉलाचेर तेंकां निवडून दिल्ले। जाप दिवची पडटली या घटनेच्या, भारतीय घटनेच्या संविधानाक जेंच्यांनी एफिडेविट सायन केले। असले पाप, असले कुकृत्य जे केला गोंयांत तेका कोणूच माफ करचो ना। इवन जे बीजेपीचे, जे खरे बीजेपीचे, जे पॉलिटिक्साक मानता, जे संविधानाक मागता, जे लोकशाहीक मानता, ते कोणूच तेंकां माफ करचे ना। आयची जी घडामोड जाल्या तेचो परतून एकदा काँग्रेस पार्टीच्या वतीन आमी निषेध मारता आणि गोंयकारांक एक आमी आश्वासन दिता की काँग्रेस पार्टी म्हणून आमी आमचेकडे जे जाताले ते सगळे आमी केला। देवा मुखार वचून शपथ घेता, हे संविधानाच्या घटनेप्रमाणे एफिडेविट सायन करता। हिंदू देवतांची थट्टा उडयली हेंच्यांनी, क्रिस्तांव देवतांची थट्टा उडयली खुर्सा मुखार वचून, आणि दर्गाचेर वचून तेंच्यांनी दैवतांची, संस्कृतीची हेंच्यांनी थट्टा उडयल्ली आसा। आमी विश्वास दिता की काँग्रेस पार्टी विरोधक म्हूण खंयच कमी पडचो ना। जे इश्यू आसा लोकांचे, जी कुकृत्यां आसा, जो भ्रष्टाचार ह्या बीजेपीन जे करतले तेचेर आवाज उठोवपाक आमी सक्षम आसतले, आमी खंबीर आसतले। सांगपाक येवजिता की आयज सुद्दां आमचो प्रोटेस्ट आसलो एसएजीचेर, पण प्रेस कॉन्फरन्स आमकां घेवचे पडले कित्याक सगळे प्रेस बांधव आणि इतर फोन करपाक लागले अध्यक्षांक, आमदारांक, जाळवणदारांक। सो आमी तो आमचो जो आयज प्रोटेस्ट आसलो, घेराव आसलो, साग एसएजीचेर आमचो घेराव आसलो आयज, कित्याक थंयसर ते टेंडर प्रोसेस अंडर 17 जे फिफाचे वुमन्साचे वर्ल्ड कप जावपाचे आसले, थंयसर आयज आमी घेराव घालपाचे आसले 4 पण आमकां तो प्रोग्राम कॅन्सल करचो पडला आयज। पूण मुजरत तो प्रोग्राम आमचो जातलो। काँग्रेस पार्टीचो खंयचोच प्रोग्राम बंद जावचो ना।
जे गोंयकारांचे इश्यू आसतले प्रश्न आसतले ते आमी घेवपाक फाटीं रावचे ना. आमी गोंयकारांक विश्वास दिता की आमी गोंयकारां बरोबर आसतले, गोंयकारांचे प्रश्न मांडटले, विधानसभेन आमचे जे आमदार आसा ते झगडटले आणि विधानसभेचे भायर या आमदाराच्या आशीर्वादान आमी रस्त्यार येतले, आमी झगडटले, हे उतर आमी गोंयकारांक दिता. सगळ्यांत पयलीं मागता आमचे हडोळचे आमदार आणि काँग्रेसचे फुडारी आदवोगाद कार्लोस आल्वारीस परेरा हांकां ह्या खिणाक आपणाचे विचार मांडपाक. आज आम आयकले ते 8 जण गेले म्हण आणि बीजेपीक जॉइन जाले म्हण आमकां शॉक आयलें. शॉक कित्याक आमी सगळे एकठांय आशिल्ले आणि आमी उतर दिल्ले. फकत आमचे वोटरांनी म्हण आमी बांबोली खुर्साको गेल्ले, महालक्ष्मी देवळान गेल्ले आणि सगळ्यांक उतर दिल्ले. आणि आमकां एक स्पीच आशिल्ली तिंगा सांगपाक कोणें उतर देवा फुडें उलयता आनी सोडून गेलो तो तेजे परिस्थिती कितें जाता ते पासून आमचें भाशण आशिल्लें तिंगा. सो आमी जाणात लोकांचे फुडारी कितें जातले ते, कोण आमदार आयले ते आनी थिंग गेले ते कितें जातले तेजे फुडारी. पण एक सांगू सोदता हांव तुमकां, आमी काँग्रेस पार्टीन हो पॉयंट काडलो. आतां ती मॅटर सुप्रीम कोर्टान आसा. 2/3 जाले जाल्यार बेश्टे आमदाराची आणि क्लेम केले जाल्यार मजर म्हण आमच्या हायकोर्टान जजमेंट दिले वय म्हण. हो तो जजमेंट आतां सद्या ते यूज करतले. सेम लायक 1/3 स्प्लीट आशिल्लो तेन्ना आमचे बॉम्बे हायकोर्टान जजमेंट दिल्लो, प्रेसिडेंट जालो फूल इंडियाक आनी ते 1/3 यूज करून सगळ्याक स्प्लीट करून पार्टी फोडटाले. आतां 2/3 मजर फकत आमदाराचे पार्टी कितकोन मज जातली. पार्टी मज जाली जाल्यार सोनिया गांधी, राहुल गांधी सगळे बीजेपीन वचपाक जाय. मजर म्हणलेले बेश्टे एक ब्रांच ऑफिस मज जायना, एक प्रदेश काँग्रेसाची एक ब्रांच मज जाचना. मज जाता तेन्ना पार्टी बंद जातली. सो हो प्रश्न अजून सुप्रीम कोर्टान आसा. हो प्रश्न पासून आमी फुडें घेतले. आमी डॉक्युमेंट्सां रावता पळोवपाक कसले डॉक्युमेंट सबमीट केला, कसलो क्लेम केला आणि त्या शेड्युला भितर फिट जाता बसना जाल्यार आमी ते डिसिजन घेतले आणि कितको फुडार वचपा आमी चिंततले. पूण काँग्रेस पार्टी हांव एक सांगता उलयताले सगळे की आमी आतां खुश जाले. चान्स आसा आमकां काँग्रेस पार्टी रिवायव करपाक. कीड आहलो तेन्ना, कीड गेले तेन्ना काँग्रेस पार्टी सरकार करूंक जाता. कीड आहा तेन्ना तेगे गोरू काबार जातले. सो आमी सगळे एकठांय आसात काँग्रेस पार्टी रिवायवल करपाक आणि आम फाटी चोयनात फुडें वयतले. I request Yuri Alema to see today's incident is very unfortunate. कित्याक आमकां लोकांनी काँग्रेस सिंबलाचे इलेक्ट केले and the Congress party took all precautions. I must say that we went before God. There was legally we were also binded. But at the onset, I would like to say I fail to understand. You know, you can defy physics, you can defy gravity. How these guys can defy God? That is $1 million question. देवा जरी तो हे बिनाय आणि ओल कितें. I personally, I was not there for that oath taking जेन्ना देवा मुखार आसले. पूण एक मनशा एक काळीज आसता. म्हाका उगडास आहा जेन्ना इसली डिफेक्शन आली बीजेपीचे, दे आर मास्टर्स इन इट. 2007 जायते प्रयत्न जाल्ले. एंड एज अ यंग बॉय और अ यंग किड आय वॉज व्हेरी एक्टिव विथ माय फादर मिस्टर जोकीमालेम. आणि ते टायमार 2007 एक प्रयत्न जालो काँग्रेसा गव्हर्मेंट उडोवपाक. पूण आमी एक्टिवली म्हाका दिसता काँग्रेसा बरोबर रावले. आज आमदार गेले म्हणून पार्टी काबार जायना. Party is not dependent on MLAs. The values of the Congress party remains intact. I am proud that आमकां जायते आमकां आमगेले वेल विशर जावं पाद्री भाव जायत रिलीजियस लीडर फोन मान आमकां विश कोटे. So that is satisfaction. And आमी जे लोकां मुखार 5 वर्सां जे उतर दिला की आमी लॉयल रावतले म्हणून, आमी सदांच एकवटान आमी लॉयल रावतले. लोकांनी आमकां जेन्ना मॅन्डेट दिल्या कितमो दिल्या, इलेक्ट केले, 5 वर्सां इलेक्ट केले, नॉट टू डिफेक्ट. एंड
I would like to personally say that I am not a commodity that can be purchased. I don't have a price tag on my forehead. There is no price tag. There has to be values. You have to be loyal to the party. These are normal ethics taught to me by my parents, and I am proud. Today, just 2 months back, I have a son. You know, maka ek burgzala 3 mahine hone. And I am proud today that I can look into his eyes. I can look into his eyes, not in shame. And I'm proud that he will also be proud of me today. Because the amount of pressure and pressure tactics that were being used. आज गोंयांत weather is आमचे turbulent जाला. आणि हे turbulent weather आम्ही जायत चोयला as a commercial pilot. I have maneuvered over and we've navigated safely. I've even maneuvered it. I've also had an engine failure and I've maneuvered safely. So we will stand with the Congress party, all my colleagues. It gives us more responsibility now. And we are with the people of Goa. And whatever said and done, we will unite and fight. Congress party will always be the principal party that will be ahead, and we will be with the people of Goa. सगळ्यांक तुमकां म्हगेले पत्रकार भावांक गोंयचे पद्दत नमस्कार. See, what I believe is in destiny, आणि destiny takes you to your destination. आता हे घडामोड्यो ज्यो आज जाले त्यो लास्ट 3-4 म्हयन्यां चलताल्यो आनी जायत पाटी म्हाका थोडेशे तुमी मोदी पत्रकार भावांनी म्हाका जायत पाटी मुगेलो एक बायट केला, इंटरव्यू केला आनी हांव स्वता म्हणटालो I stand by my principles and values which were taught by my parents, my elders. आणि आज म्हाका दिसता हांव एक मोठेपणान बाबीवरी जावन ते भाशेन म्हगेले लोकांच्या केपेंच्या मतदारसंघाच्या लोकां मुखार आमगेले जे एल्डर्स आहाय, सपोर्टर्स आहाय, हे म्हाका काँग्रेस आमदार अशें करून निवडून हाडलो. तेंगे एक तोंड दाखोवपाक म्हाका दिसता आज हांव सारको प्रावड आहा. कित्याक म्हाका पयले सुवातेर काँग्रेस पार्टीक हांव धन्यवाद दिता की कांय नाशिल्लो एक मनीस, एक सादो कार्यकर्त्यान म्हाका पयले सुवातेर काँग्रेस पार्टीन एक तिकेट दिली, म्हजेर विश्वास दवरलो आनी तिकेट दिली. कित्या लागून दिली? कित्याक एक पार्टी आनी एक गोंयचे आमगेले जे स्टेट आहा ते मुखार व्हरपाक. आनी लोकांनी म्हाका निवडून हाडलो आनी हांव आमदार जालो. आनी जेन्ना काँग्रेसाचेर आमदार जालो आनी जेन्ना जायत्यो वस्तू घडामोड चलताल्यो हांव सदां सांगतालो बाबा हांव एक प्रिंसिपल मनीस, देव भिरांते मनीस आनी म्हगे प्रिंसिपल प्रमाणे हांव उबो रावता म्हणून. सो आज आय एम रियली सॅटिस्फायड. पयलीं त्या मनशान सॅटिस्फॅक्शन आपणा मेळपा जाय. सो आय एम रियली सॅटिस्फायड दॅट आय स्टूड बाय माय प्रिंसिपल्स. आनी इन राजकारणा पॉलिटिक्साक एंड ऑफ द डे इट इज द पीपल, लोकांक कितें जाय तें जाता. जायत जाण म्हणटाय अरे तूं ऑपोजिशन रावनात कितें करतलो, सगळे जाण गेले. हें जायना. एंड ऑफ द डे आनी 4:30 वर्स हांवें लोकांकूय फुडें जायत बदल जावपाक शकता, चेंजीस जावपाक शकता. सो हांव म्हाका दिसता हे जे 5 वर्सां आमकां जाता ते भाशेन आमी आमगे पार्टी वाडयतले, पार्टी बारा रावतले. आतां आमी 3 आमदार आहाय सद्याक, आमी 3 आमदार एक घोट रावतले आनी पार्टी जाता ते भाशेन आमकां जाता ते भाशेन गोंयचे पासून झगडटले आनी गोंयचे बरेपणान. आनी हांव मागता जे आमगेले 8 जाणपण गेले जे प्रिंसिपल्स जे काँग्रेसा आसतना ते दवरलेले ते प्रिंसिपल घेवन जेन्ना BJP गेले तेजेर मातशें उबो रावन तेमी जी आतां सगळे कोण लोकांच्या बाजून झगडटाले ते थिंगां रावन झगडचे म्हणून. कित्याक जेन्ना पार्टी चेंज जाता प्रिंसिपल मनशाचेर चेंज जावपा ना. म्हाका दिसता आमी हे प्रिंसिपलाचेर आमगेले जे प्रिंसिपलाचेर रावतले आनी गोंयकारां बसत आमी सगळे भोंवतले. जे बरोबर मागता आमचे पार्टीचे अध्यक्ष भोवमानेस्त अमित पाटकर हांचे कडेन तांच्यांनी आपले विचार मांडचे. सगळ्यांक नमस्कार. आज जे आमचे मिडिया चेअरमॅनान सांगले पयलीं मिडनायट मर्डर जातालो डेमोक्रेसी आनी आज तेंची मस्ती इतली वाडल्या की ते डे लायट डेमोक्रेसी मर्डर करपाक लागले. It is not that I am not hurt. Yes, I am deeply pained from inside with what incident has happened. आता ताजेर why they have taken this decision that I don't want to comment. ते सगळ्या आमदारांनी जसे आमचे बाकीचे 3 आमदारांनी जे सांगले बाबीवरीन म्हटले की जो मनीस देवाक जर तर आज भिना जाल्यार मागीर ताच्या मुखार आनी कांय ना. सो रिजन्स बेस्ट नोन टू डेम. हांवें हे दोन मिडियाचेरूच
तुमचे मिडियमाच्या माध्यमांतल्यान थोड्यांचे कमेंट्स पळयले. थोडे सिनियर लिडर आसा, आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट बिकॉज दे आर सिनियर लिडर्स, पूण ते आयकून म्हाका खूब वायट दिसलें की कोण म्हणटा आपूण डेव्हलपमेंटा वता, कोण म्हणटा आपली कामां जावपाक वता. अरे डेव्हलपमेंट जायना म्हणून तुमी काँग्रेसीन आयिल्ले न्ही. सो आतां सडनली थंय वतकीर डेव्हलपमेंट जातलें. अरे जे आज मुद्दे आसा, आज इंडियन नॅशनल काँग्रेस हांव सगळ्या गोंयकारांक एक आश्वासन दिवपाक सोदता. जशें आमचे बाब अमरनाथान सांगलें की आज आमचो एक्चुअली जो एक एसएजीचेर जो फ्रॉड जाला ताचेर खरो म्हणल्यार आज गिराव आशिल्लो. बट अनफॉर्च्युनेटली ड्यू टू दीस इन्सिडेंट वी हॅड टू पोस्टपोन इट फॉर टुमॉरो. बट द पॉइंट इज आज गोंयान जे मुद्दे चल्ल्यात, म्हारगाय आसूं, मर्डर आसूं, ड्रग्स आसूं, प्रॉस्टिट्यूशन आसूं, रेप आसूं, करप्शन आसूं. काल राती एक ब्रिजाचे काम करता आसतना 2 जाणांचे थंय फेटले, एक्सिडंट जालो. सो हे जे मुद्दे आसात, तशेंच आमची जी भारत जोडो यात्रा जी चालू जाल्या पळय ताचेर बीजेपी रेटल जाल्या. देशभर तुम्ही पळयत जाल्यार हे तांचे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी चालू आहा. अरे तुमकां जर तर मुख्यमंत्री सांगतालो की आमचे कडेन नंबर्स आसात प्लस वी हॅव द मेजॉरिटी इन गव्हर्नमेंट, जाल्यार तुमकां आनी आमदार घेवपाची कसली गरज पडली. दॅट मिन्स इट इज व्हेरी क्लियर की ज्या गोंयकारांनी 67% जे हे लोक तुमच्या अगेन्स्ट आशिल्ले, तुमकां खंय तरी दिसलें की ओपोजिशन असते पयलीं काबार करी. हांव आनी एक आश्वासन दिता गोंयकारांक की एज अ पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ काँग्रेस पक्ष, एंड आय एम रियली प्राउड टुडे ऑफ ऑल द 3 MLAs. अशें ना की तांचेर प्रेशर नाशिल्लो, प्रॉब्ली ते उलयनासतले, पूण तांचेरूय प्रेशर आशिल्लो. बट they have stood by their principles, values. संस्कार जे तांकां दिल्या पळय ते म्हाका दिसता खंय तरी जशें बाब युरी सांगलें की आपूण ते शपथविधीक सुद्दां ते ओथ घेतिल्लो थंय तो पावूना. पूण जेन्ना काँग्रेस पक्षाचेर तुमकां लोकांनी निवडून हाडला आनी तुमी जर आज डिफेक्ट जातात जाल्यार लोकशायेन तुमी लोकांचो विश्वासघात केला. मागीर रिजनां कितें आसूं, तेणी जे येदोळ मिडियाक दिला पळय ते लोक कितें दाखयतले. इलेक्शना पयलीं हेंच आशिल्लें, काँग्रेस पक्ष काबार म्हणून सगळी कडेन जाल्लें. एक आमदारा वयल्यान लोकांनी 11 आमदार निवडून हाडले. गोंयची जनता आज पळयता हें कितें चल्लां तें. आनी म्हाका खात्री आहा की आज जे पळय जालां पळय फुडले 2 लोकसभाचे सीट गोंयची जनता काँग्रेस पक्षाक निवडून हाडटली, हातूंत मातूय दुबाव ना. सो परत एकदा हांव आमचे 3 आमदार जे आज पार्टी बरोबर रावले आनी जे तांणी सांगला की जो गोंयच्या लोकांचो आवाज आसा, गोंयच्या लोकांचे इश्यू आसा आनी एज अ स्ट्रॉंग ऑपोजिशन ते सदांच आसतले. असेंब्ली भितर ते आपलो आवाज उडयतले आनी एज अ पक्ष आनी एज अ पॉलिटिकल पार्टी लोकांचे जे मुद्दे आसा पळय ते रस्त्यार काँग्रेस पक्ष हो सदांच आसतलो. अमित बाब, तू गोंयकारांक आश्वासन करता म्हणटा, प्रॉमिस करता म्हणटा. लास्ट टायमूय तशेंच जाल्लें, तेन्नाय लोकांनी काँग्रेसीन प्रॉमिस केलें गोंयकारांक आनी आतांय परत ते कितले प्रॉमिस लोकांनी काँग्रेसीचे आयकपाची काय समजून लोकूय कन्फ्यूज जाले. Yes, you are putting this question to the Congress, but why don't you put the question to the BJP when you have the numbers and you are trying to take away MLAs? You have 20. What is the threat to your government? I also asked this one very direct question. 10th schedule was brought with an intention to curb the evil of defection for the lure of office. Let us watch and wait whether any of these 8 MLAs who have gone that side will be accommodated or not. Then you will know whether it's a principal defection or not. One more issue is that earlier there were names of both of you. Aidanache now seriously yetale, tujhe now seriously yetale. What happened that suddenly this has changed and suddenly unknown faces went, unknown MLA? An art of war, you always pretend you are attacking one side and you work on the other side. So I am not surprised. I am not surprised with the name of Rudolph and all. We are absolutely shocked, as I said in the beginning, and we also did try to make take our steps to try to see and speak to each and every one.
to try to block any such type of move. But what happened from last night to this morning is something which you yourself will be in public domain in knowledge. आम्ही कोणाक दोष देऊ ना, कोणाक दोष दिना. हांवें तुका सांगला जे कोण गेल्या ते त्यांचे बेस्ट नोन रिजन तूं तांकां विचार. बिकॉज दे हॅव लोकांचो वोटरांचो मतदानाचो ज्यांनी तांकां निवडून हाडले पळय तांचो विश्वासघात तांणी केला. काँग्रेस पक्षान करूं ना. दिस क्वेश्चन यू शुड आस्क देम. अमित बाब, एकीकडे भारत जोडो यात्रा चालू असताना मायकल लोबून म्हटल्या गोंयांतल्यान काँग्रेस छोडो मोहीम सुरू जाल्लेली आसा. हांवें ताचें उत्तर आतांच दिलां. आय डोंट वांट टू कमेंट मोर ऑन दॅट. But if you don't, without taking names, I think I have answered your you should take the question. name. See, हांवें तुका सांगलें बरें की थोड्या लोकांनी सांगलें की आमी काँग्रेसीन आयिल्ले कित्याक थंय कामां जायना. अरे 10 वर्सां थंय कामां जायना म्हणून तुमी काँग्रेसीन आयिल्ले न्ही. सो आतां परत थंय गेल्यार कामां जातली. कामां जायना म्हणून तुमी आयिल्ले मरे. सो आतां कशी सडनली थंय कामां जातली. Do you feel that? Mr. Patkar, can I ask you a question? In 2017, after that, there was a 2/3 defection in 2019, and you assured people that you will not give tickets to defectors. Again, this issue has cropped up. How people can repose faith in Congress party? Me, see, on that point, party has taken a stand that they will not give tickets to defectors. And this time, Congress Pakshan defector ticket due na. He was not a defector. He is not a defector from He resigned from BJP. So today also he was not a defector. He was not from Congress. Okay. तुमका दिसता चूक जाली मायकलाक तिकीट दिवन? 2 सीट दिले तुमकां. दोन सीट दिल्यार तुमकां म्हारग पडले ते. Okay, one more thing is that That defection, as I mentioned, we will look at the papers. It is very premature to say whether it's a defection. That's why I have said that whether this defection is legal or not, we will examine only after we see the papers, and we will definitely take this question forward. Let me assure you one thing, whatever you may write in the documents, I am still of this view that if 2/3 of the MLAs of the legislature wing goes, there is no merger. Because that's what I said, that matter of ours of Girish Chorankar is pending before the Supreme Court. So we want that to be adjudicated. This will have a total national ramification. Otherwise, this type of a game or splitting any party by saying we have 2/3 MLAs with us and everybody walks in. Otherwise, if you look at it, if the merger has taken place, how do we contest? How did we contest as a Congress? Congress should have closed its shop and gone. Closed its doors and there was no Congress party here. That's the concept of merger. The merger can't be that somebody goes and again some shoot comes up and some other branch comes up. It's not like that. So what happens? Another issue is that there is a split in the legislative party. I'm Yeah. not saying the Congress party, but Split under 10 schedule is omitted. So there can't be a split. But there are the loopholes in that law, no? I'm saying that law is to be tested before the Supreme Court. how long then? Pardon? गिरीशाचे तर अजूनही चालूच election जाऊन गेले. October, November. Okay, what happened? One more thing is that what happened to your affidavit which was signed during the oath घेतला पळय तो एक दुसरी affidavit sign केली. त्याचे किती standing आहा आता? We will take that now because see Legal standing आहा त्याचे किती? there is a procedure to be followed. Once we look at the documents and then we will see how we enforce. No, but as a legal expert, any legal standing is there of that affidavit? For an affidavit, let me tell you the truth. That was an assurance which was given, but the affidavit doesn't have any legal standing. So you are saying that Congress fooled people? Congress did not fool the people. Congress took it as an assurance from the candidates. But Goemkarponn is on record, sir. Goemkarponn is on record saying that the affidavit has no value. No value. Goemkarponn is on record. Yeah, I said that you can't use that affidavit. You can't enforce the affidavit. Doctor, I have one question. On July 10th, on the eve of assembly, you had submitted a letter asking for means disqualification of 2 MLAs from your party. How do you constitute 2/3 again? Yeah. That will be one of our points. Whether they can't count in the number or not. Because you all had already filed the application.
That we will also examine for the purpose of putting it as a. Now there are 3 MLAs, so what about the leader of opposition? हय अजूनही तुमचा तो जायना अमित बाब मेळलो तुमकां Please don't don't confuse with CLP leader and leader of opposition. CLP. No, we asking about leader of opposition. Is it not? No. For leader of opposition, there has to be 110. सो आता CLP केन्ना Now it can be in the discretion of the speaker to confer somebody with the leader of opposition. Like you remember when Goemkarponn was the sole MLA, and still he was the leader of opposition until we went into the election. अमित बाब केन्ना तुमचा तो CLP आता के 3 उरले अजूनही मागीर आनी कोणूय धांवा आता मेळटा ना ना सांगूंक जाता संकल्पान तो डायरेक्ट म्हणलेले आसा काय एक्शन जायना आनी प्रमाणे सीएम बोल रहे थे कि कांग्रेस ने स्टार्ट किया है भारत जोड़ो यात्रा, बट अभी गोवा से चालू हुआ है भारत छोड़ो यात्रा। 8 जन गेले. 8 doesn't in the whole अभी स्टार्ट इन गोवा बोल रहे। कांग्रेस पार्टी जो है ना, वो कांग्रेस पार्टी 2 MLA 8 MLA जाने से कांग्रेस पार्टी कभी खत्म नहीं होगी। ये आपने 2022 में भी देखा है। ऐसे डिफेक्शन होके अल्टीमेटली वी हैड कम ऑन 1 MLA, बट गोवा के लोगों ने फिर 11 MLA चुन के दिए। तो गोवा से आप कांग्रेस को इराडिकेट नहीं कर सकते। अमित बाब केन्ना तुमचा CLP लीडर केन्ना होते सांग ना तू 11 म्हटलेलं ते आय 14 आले त्या रावन गेले त्या सायडीक असा त्याचा आसा जातले ते बेगीन नाल्यार ते रावन आनी कोणी वचो 11 तारखेर म्हटलेलं आणि कितें प्रश्न हे पयलें सांग मागीर Reply on the CLP leader. You want to say? CLP लीडर No, CLP leader actually आमचो इंचार्ज जो आहे, he was supposed to come tomorrow and he was supposed to have a meeting. You are coming tomorrow? Yeah, he will come most of the त्याचा खबर आसा कितें जाता तुमकां तेच विचारूंक सोदलो, तुमची सेंट्रल लिडरशिप जी आहा ती इतली सुशेगाद कशी रावता? आमदार गेल्या उपरांत फाल्यां येतले ते आतां तेच्या पयलीं कितें येवंक ना? तुमचो मुकुल वासनी घेवपाचो आसलो पूण तो कॅन्सल जालो, कित्या खातीर अशें? तुमकां कांयच खबर ना सेंटर सिरियस ना गोवा अशें ना, आमचो भारत जोडो यात्रा जी चालू जाली एक्चुअली इट वॉज सपोज्ड ऑन द 2nd of October. It got preponed and it started on in 7th of September. So for that reason सगळे leaders were in Kanyakumari and आमचो तो इंचार्ज आसा पळय, he was continuing the yatra till Tamil Nadu, so which got over on Sunday. So that is the reason it got delayed. It is not that central leadership. अमित बाब